पेद्रू आरुपे हो जावन आसलेलो एक तोरणाटो. दोतोरपणाचें तो शिकप करतालो आनी जेन्ना दोतोरपणाचें तो शिकप करतालो तेन्ना ताणें आयकल्लें की लुड्स गांवान जंय सायबीण माय दिश्टी पडल्या थंयसर जायत्यो मिलाग्री जाता. जायतो पिडेवंत लोक थंयसर वेता, सायबीण माय लागीं मागता आनी लोक एके भाशेन पेकवणी घेवन बरो जाता. हें ताणें दोतोरपणाचें शिकप करतना आयकलें. पूण पेद्रू आरोपेक हें ताच्या मनान आटापूंक जायना जालें. ताका ह्या वस्तूचेर भावार्थ ना जालो आनी हाका लागून तो लुड्स गांवांत गेलो किरीत भाशेन ह्या मनशाचेर शिकप करपाक. हो लोक खऱ्यांनीच बरो जाता, कित्याक लागून बरो जाता हाचे वयर शिकप करपाक थंयसर तो गेलो. आनी थंयसर गेल्ले कडेन एका दिसाक बिस्म सायब 7 साक्रामेंत घेवन मदल्यान वेतालो. आनी जेन्ना तो मदल्यान वेतालो थंयसर एक ओपांगूल मनीस आसलेलो. पोलियो ताका जाल्लो आनी हो मनीस किरीत भाशेन भावार्थान 7 साक्रामेंताक पडयतालो. त्या बिस्मान त्या मनशाक पडयलो आनी 7 साक्रामेंत ताचे मुखार व्हरून ताका एके भाशेन उमाव दिलो. उमाव दिना फुड्या हो पोलियो जाल्लो मनीस थंयसरूच बरो जालो. ताका पिकोवणी फावो जाली. पेद्रू आरोपेन हें आपल्या दोळ्यांनी एके भाशेन पडयलें आनी दोळ्यांनी पडयल्या उपरांत ताणें आपल्या दोतोरपणाचें शिकप एके भाशेन सोडून दिलें. ताणें पडयलें हो मनीस व्हीलचॅरार आयलोलो पूण हो मनीस व्हीलचॅर थंयसरूच सोडून एके भाशेन चलून घरा गेलो. ही अजाप म्हाका दिसता न्हू, ही मोहिमा देवाची पळोवन पेद्रू आरोपीन हें दोतोरपणाचें शिकप सोडून दिलें. तो एके भाशेन जेजुईत सोस्तेन पाद्री जावंक सेमिनारीन भितर सरलो आनी सोस्तेन एक पाद्री तो जालो. ही देवाची मोहिमा ताणें कितें अणभवलोली ती आपले सोस्तेन एके भाशेन सोस्ता नवसरूंक ताणें वापरली. जेन्ना म्हाका इश्टानो हिरोशिमा हांगासर एटॉम बॉम्ब घातलेलो, जायतो लोक थंयसर जखमी जाल्लो, तेन्ना फादर पेद्रू आरोपी थंयसर वेता, त्या लोकांची सेवा करता आनी देवाची मोहिमा एके भाशेन आपल्या अणभवल्या तिचो गोवाय ह्या लोकां मुखार जाता. मोगाच्या भावन भयणो, आयज आमी किरीत भाशेन भागयोंत जुवांवची परब करता. तो एके भाशेन जेजूचो शीस आसलेलो आनी शिव वर्तमानकार आसलेलो. ताणें शिव वर्तमान बरयलें, 2 चिटी बरयल्यो, प्रकाशनेचें पुस्तक ताणें बरयलें आनी एके भाशेन आपल्या उतरानूच न्हय पूण आपल्या बरोवपान जेजूक ताणें परगट केलो. मोगाच्या भावन भयणो, खरें म्हटल्यार भाग्योन जुवांव एक सादो मनीस आसलेलो. तो आनी ताचो भाव कारवी आसलेले. जेन्ना वेळेर ते आपणाची झाडां नितोड करताले तेन्ना जेजू तांकां आपयता, म्हजे फाटल्यान ये. आनी हे दोगूय भाव सगळें सोडून जेजू फाटल्यान ते वेता. जेजू फाटल्यान गेले उपरांत म्हाका दिसता न्हू तांचो एक आवेस आसलेलो व्हडले मनीस जावपाक. आनी जेजूक एका दिसाक ते सांगता, आमी व्हडले मनीस जावंक सोदता, एकलो तुज्या उजव्याक आनी दुसऱ्या तुज्या दाव्याक आमी बसूंक सोदता. आनी जेजू म्हाका दिसता न्हू तांकां शिटकायता. जेजू म्हणटा, जो कोण पयलो जावंक सोदता ताणें निमाणो जावचो, दुसऱ्यांचो चाकर जावचो, दुसऱ्यांची सेवा करची. जेजू म्हाका दिसता न्हू किरीत भाशेन भागयोंत जुवांवचो चड मोग करतालो. आनी हाकाच लागून म्हाका दिसता पवित्र पुस्तकान आमी पळयता जेजूच्या जिवितांनी जी म्हत्वाच्यो घडण्यो आसा थंयसर भाग्योंत जुवांव सदांच हाजीर आसलेलो. पयली म्हत्वाची घडणी म्हटल्यार जायरूस, हाची धूव पिडेन आसलेली, ती मेली
आनी जेजू तिका जिवंत करता, जिवो करता आनी थंयसर जुआंव आजीर आसलेलो. उपरांत आमी पळयता जेस्ते म्हणच्या मोड्यान जेन्ना जेजू कोश्टवतालो, मागणें करतालो, थंयसर जुआंव आजीर आसलेलो. जेन्ना जेजू आपलें रूप बदलता, रुपांतर जाता, देवीक रूप एके भाशेन तांकां शिसांक दाखयता, आपूण देव म्हूण दाखयता, तेन्ना म्हाका दिसता न्हू आमी पळयता जुआंव आजीर आसलेलो. जेजू जेन्ना म्हाका दिसता न्हू कुर्सार मरता तेन्नाय एके भाशेन जुआंव जेजूच्या कुर्सा मोडी आजीर आसलेलो. म्हणून आमी पळयता म्हाका दिसता जेजू खरीत भाशेन ताचो मोग करतालो, खरीत मोग, आनी जुआंवूय जेजूचो मोग करतालो. सगळ्या शिसांनी जेजूक सांडलो, पूण जुआंवान जेजूक सांडूंक ना. कारवार परतार पासून जेजू कुरीस व्हरतना ताका सांगात दिलो, जेजू मोत्ताना ताका एके भाशेन सांगात दिलो. आनी हे भाशेन जेजूचो म्हाका दिसता न्हू एक लागशिलो तो शीस जावंक पावलो. आयच्या शिव वर्तमानान म्हाका दिसता न्हू आमी पळयता आयच्या शिव वर्तमानान मारी मागदालेन धांवून येता आनी पेद्रूक आनी जोमांक सांगता जेजूक फोंडांतलो कोणें तरी व्हेला, जेजू थंयसर ना. तेन्ना आमी पळयता जुआंव आनी पेद्रू धांवून धांवून वेता आनी जुआंव थंयसर पयलो पावता. पूण तो भितर सरोना, तो थंयसरूच रावता आनी पेद्रूक फुडें वचोंक संदी दिता, कित्याक पेद्रू फुडारी म्हूण तो मानून घेता आनी पेद्रूक एके भाशेन फुडें वचोंक संदी दिता. आनी जेन्ना थंयसर ते दोगूय पावता तेन्ना ते पळयता थंयसर जेजू ना, पूण जेजूची एके भाशेन ओली आसात, रुमाड आसा. आनी ह्या वेळार पवित्र पुस्तक सांगता जुआंव हें पळोवन एके भाशेन सोत मानता, आपणाचो भावार्थ एके भाशेन जिवो तो करता. आनी होच भावार्थ जिवो करूंक तो गांवां गांवांनी देसां देसांनी वेता आनी जेजूक तो परगट करता. म्हणटकच आयज म्हाका दिसता न्हू जेन्ना बागेवन जुआंवची आमी परब करतना खरीत भाशेन ताची आमी देख घेवया. आपल्या उतरांनीच न्हय, आपल्या बरोवपान, आपल्या कोरण्यांनी मरोसोर जेजूक ताणें परगट केलो. अदीक करून जेजूचो मोग ताणें दुसऱ्यांक शिंपडायलो. आमी खरीत भाशेन ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या रोमार कशी आमी हांगासर आयल्या भाग्यवंत फ्रांसिसाची ताका मान दिवंक आमी ताका मान दितना ताची आमी देख घेवया. तो एक व्हडलो मिशनार जालो. जेजूची मोहिमा, देवाची मोहिमा ताणेंय परगट केली. आमच्या भारतांत तो आयलो, जावं आमच्या गोंयान, जावं कोचीन, जावं मालाबार कोस्ट, मालेशिया, जापान, ह्या सगळ्या सुवातांचेर वचून जेजूक ताणें परगट केलो. आयज आमी हांगासर एकठांय जातना ह्या सांता भक्तांची आमी देख घेवया. आमचें जिवीत तांचे भाशेन करूंक आमी वावुरया.